सडा जेलींतल्यान नुवें चोरयेचो प्लान जाल्लो हें पुलीस तपासांत उक्ताडार आयिल्लें. मात हो प्लान करपाक वापरिल्लो मोबायल जेलींतल्यान गायब केला. जेल अधिकारी गुन्यांवांत सामील आसात असो पुलिशेक दुबाव आसा. आतां जेल अधिकाऱ्यांचेर पुरावे नश्ट करपाची केस घालपाची तयारी पुलिशेन केल्या. पुलिसांनी नुवें चोरयेचे केशीचे सूत्रधार अंडर ट्रायल खुनी अनिल भोयेक 15शी फाटीं धरिल्लो. ताचो मोबायल जप्त करूंक गेल्यार थंयचे अधिकाऱ्यांनी आडमेळी हाडली. सड्यावेले जेलीन मोबायल, ड्रग्स, सोऱ्या सारकेल्यो गजाली हे पयलीं मेळ्ळ्यात. थंयचे सुरक्षा वेवस्थेचो हाचे पयलीं पंचनामो जाला. प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आतां पुरावे ना केले म्हूण आरोपा खाला जेलीचे अधिकारी आड क्रायम ब्रांच गुन्यांव नोंद करपाची शक्यताय आसा. जेलीन मोबायल फोन वापरतात म्हूण तपास करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक ड्युटेर आशिल्ल्या जेलीच्या अधिकाऱ्यांनी पुरावे ना करपाचे हेतान तपास करपाक दिलो ना आसूंये काय हे दिशेन क्रायम ब्रांचीचो विचार चल्ला. मोठ्या मोठ्या गुन्यांवांची सुत्रां गुन्यांवकार ते जेलींतल्यान हालयतात आनी प्लान करतात. नुव्या चोरयेचे केशीन क्रायम ब्रांचीन 29 जानेराक 3 जाणांक धरिल्ले. मुखेल सूत्रधार अनिल भोयेकूय पुलिसांनी सड्यावेले जेलींतल्यान धरिल्लो. जेलीन आसतना भोयेन चोरयेचो प्लान केलो आनी चालीक लायलो. प्लाना खातीर वापरिल्लो मोबायल जेलीन एका गुप्त सुवातेर लिपयला म्हूण भोयेन पुलिसांक सांगिल्लें. पुलीस ताका घेवन जेलीन मोबायल सोदूंक गेले तेन्ना जेलीचे अधिकाऱ्यांनी तांकां आडयले. कायदेशीर फॉर्मालिटी केले उपरांत पुलिसांनी जेलींतल्यो सुवाती तपासल्यो, मात पुलिसांच्या हाताक कांयच लागलें ना. हे पयलीं सडा जेलीन सुरक्षा वेवस्था सारकी ना म्हूण गोंयचो आयजी सुनील गर्गान जेलीची सुरक्षा आनी अधिकाऱ्या विशीं बरेच प्रस्न काडिल्ले. आतां हे केशीन सड्यावेले जेलींतली सुरक्षा वेवस्था परत एक फावट वाऱ्यार घाल्या. जेलीची सेक्युरिटी आनी गुन्यांवकारांचो नॅक्सस आसूये म्हूण दुबावाक कारण हें आनीक एक प्रकरण. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. तेरेखोलच्या आरोंदा जेटीक लागून गोंयच्या नुस्तेकारांच्या पोटार पांय पडला. बार्जीक लागून नुस्तेकारांची जाळां पिंजतात. मंगळारा 2 बार्जी तेरेखोल न्हंयतल्या खडपांनी अडकल्यो. मंगळारा सकाळीं कांय लोक बार्जी आनी कोळशाची येरादारी नाका म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. प्रुडंटान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक विचारलें. तो म्हणटा बार्जींनी NOC घेतल्या. आनीकूय 3 बार्जींनी अर्ज केला. गोंयचो सरकारूय लक्ष घालिना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सूय हात फाफुडटा. केरी तेरेखोलच्या लोकांक वाली ना. तेरेखोल न्हंय देगेवेल्या केरी, पालये, किरणपाणी गांवच्या लोकांचेर आरोंदेचे जेटीक लागून वायट दीस आयल्यात. मंगळारा एक बार्ज न्हंयतल्या खडपांनी आडकली. तिका काडपाक गेल्ली दुसरी बार्ज अडकून पडली. बार्जी येवन जेटीर कोळसो ओततात. थंयच्यान 500 मिटराचेर मुळावी शाळा चलता. मात लोकांच्या बोवाळाचेर कोणाचीच नजर ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा बार्जवाल्यांकडेन डॉक्युमेंट आसात म्हूण तांकां NOC दिल्या. आनीकय कांय बार्जींनी अर्ज केला. तांकांय मान्यताय मेळटली. Yeah, the vessels, we've sent barges from here to Tiracol River for transportation of cargo, whether it's coal or iron ore. But they're all Indian vessels under the Inland Vessels Act. So they can operate in any of the rivers, whether it's Tiracol, Chapora, Mandovi, Zuari, Sal. As of now, some 3 barges have gone. There's a likelihood of some other few have been seeking permission, so the paperwork is going on. इतले मजगती मंगळारा दनपाराक केरी तेरेखोलचे नुस्तेकार, व्यावसायिक आनी लोकांची समिती बार्जी आनी कोळशाच्या येरादारी आड पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळी. जेटीर कोळसो हाडपी बार्जींक लागून पेडणेकार काचाबोल जाल्यात. केरी, तेरेखोल, पालया जे कितें घडटा तें आमच्यान पळोवंक जायना. आयज ह्यो बार्जी कोक घेवन येतल्यो आनी ह्यो कोक भितर हाडटात. एप्रुवल कोणाचोच नासतना आमच्या सरकाराचो एप्रुवल नासतना हो कोक भितर सरता. आयज हांव आमच्या सरकाराक BJP जावं काँग्रेसाक कांयच पडलेलें ना. आनी असले प्रश्न जे प्रश्न पयशांक लागून घडटात, जो कोक हे आमचे गाडींतल्यान भितर सरप म्हणजे आमच्या सरकाराचे दोळे फुटल्यात. त्या सरकाराक हें दिसना. कॅप्टन पोर्ट्स म्हणटा आपणाक कांय खबर ना. ह्यो बार्जी येतात त्यो आपणान कोणान बरोवन दिवंक ना. जाल्यार ताका हांवें वरोली सांगलें. तें वरोली सांगल्यार तो म्हाका सांगता लेकी हाडून दी. ताका आयज लेकी दिवपाची आहा. आनीकूय 3 बार्जींनी खंय अर्ज केला. सध्या गोंयचो सरकारूय लक्ष घालिना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सूय हात फाफुडटा. केरी तेरेखोलच्या लोकांक सध्या वाली ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पांवड्यार घेवन सरकार तळागाळांतल्या फुडाऱ्यांक काबार करूंक सोदता. सरकारान पंचायत राज कायद्यांतली दुरुस्ती फाटीं घेवची म्हूण ZP, NGO आनी राजकीय पक्ष एकठांय आयल्यात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी गोवा स्वराज पार्टी तशेंच एक्टिव्हिस्ट आनी NGOची मडगांवां बसका जाली. गोवन्स मुवमेंट अगेन्स्ट पंचायत ऑर्डिनन्स म्हूण तांणी एक समिती घडयल्या.
फुडलो प्लान थारावंक समितीची 13 फेब्रुवारीक पयली बसका जातली. There is no instability in Zilla Panchayat. The instability is brought by the ruling parties. The government's move to have this election is with, according to me, is with the only motive is to kill the grassroots leadership and to have puppets in place of these leaders who will follow the orders of the high commands. जर तर एक सामान्य भुरगो जो ग्रासरूट लेवलान काम करता हो खंयच्याच पक्षाकडे एफिलिएटेड ना फाल्यां ताणें खंय वचपाचें ताका निवडणूक लडोवपाक जाय जाल्यार सो स्टेट गव्हर्मेंट इज स्लोली स्प्रेडिंग दिस पॉयझन and trying to curtail the panchayat raj institutions. आम्ही पेटिशन करतले President of India to review this because there will be a pandemonium in the grassroots level democracy which is thought to be taken away from the people and we are against it. घेऊया एक विराम.